पुलीस स्टेशनार येयला आनी कित्याक सारे दिले परत? तुम्ही हे जे कितें चल्लां ते पळयलां आसतलें. म्हाका दिसता हे सगळे लोक क्रिमिनल न्हू पूण शेतकार. तेंची पाळा मुळां शेतानूच गेल्या. एक कन्फ्युजन जालें बारीकशें. तितून हांवें सरपंचाक विचारलें, बाबा नायकावाडो वीच आय रिप्रेझेंट खंयच्या दिसा करता बियो वांटपाचें काम? तो म्हणलो 3 तारखेक. हांवें ताका आनी एक फोन केलो आनी विचारलें ते केन्ना करता नायकावाडो? 3 तारखेक. म्हाका 2दा तेजे 3 तारीख म्हणून येयलें. हांवें सोशल मिडिया थ्रू नायकावाडे पुरते लोकांक सांगलें 3 तारखेक दिता म्हणून. कित्याक हे सगळे लोकल आमचे, ते शेतां तेंच्या मुळांतून शेतकार ते आडेचे शेतकार न्हू. आनी हे जावंक कित्याक पावले की आमचो भोवमानेस्त सरपंच पळंगुटचो तेणी एक कंप्लेन केली आमच्या स्टाफाचेर, पिटर कुतिनो. कित्याक तेणी म्हाका म्हापसा यार्डांतून 100 पोती हाडून दिल्यो म्हणून. हांव पंचायत मेंबर आनी तो पंचायत स्टाफ हे घरगुती म्हणटा हांव मामलो. कित्याक घरा बसोन पंचायतीन बसोन तो सॉर्ट आउट करूं येतालो. तितून खंय तरी हांगा तो पॉलिटिकल वास म्हणटा पळय, दे आर टार्गेटींग मी बेस्ट नोन टू देम. कितें रिजन पळय तें. तितून हांव मागता देवी शांतादुर्गे कडेन, सांत हालेशा कडेन, आमच्या बाबरेश्वरा कडेन की तांकां एक बरी बुद्धी घालची. इलेक्शनाक चड दीस उरोंक ना, 7 म्हयने उरल्या आनी हे सगळ्या बारीक लोकांक तुमी त्रास करूंक सोदता. तितून शॉन हरशी बरो भुरगो खंय तरी ताका वयरसून कोण तरी प्रेशर करता. म्हाका दिसता तो कितें म्हणटा न्हू, दूरदृश्टी, मॅन विथ द विजन. ती विजन सद्या मातशी ब्लर जाल्ली आहा. कित्याक हे सगळे सर्वसामान्य मनीस, बारीक लोक सगळो, हे सगळे शेतकार. ह्या शेतकारांक जर त्रास तुम्ही करूंक सोदता जाल्यार अवश्य करचे. ते स्वाभिमानी शेतकार. तेंच्यांनी म्हाका एका उतरान सांगलें आनीक पोतयो पंचायतीच्यो नाका म्हणून. पॅन्डेमीक जे येयलें ते पॅन्डेमिकान लोकांक भरपूर त्रास जाले. व्हडल्या व्हडल्या मंत्र्यांनी स्टेटमेंटां दिली, बंद जावचे, हे जावचे, ते जावचे. ते दिसा 1 तारखेक जुनाच्या भरपूर सामको तो इनॉग्रेशन कसले तरी केलें. तितून खंय तरी तो उल्लंघन केलो, पॅन्डेमीक खुट्याक लायले. म्हाज्या वोटरांनी म्हाका फोन केलो, आमच्या संतोष जावं बाबीट, की आमी थंय येवपाक भियेता, आमकां घरा हाडून दी. म्हाजें कर्तव्य तें. हांव मेंबर, तेंच्यांनी म्हाका त्या कामाक जिखोवन हाडला. मेंबराक जर पंचायत अशी करूं शकता कोणाचें आयकोन, जाल्यार बारीक मनशाचें कितें? आता तू म्हटलं की मॅन विथ विजन आणि तो मनीस जो त्रास करता, नेमकी कोणाक म्हणटा तू? लोकांक कळपाचें आहा तें कळ्ळें. हांव कोणाचें नांव घेवंक सोदना. ते लिडर व्हडले, ते खरेंच व्हडले लिडर. आमी बारीक मनीस, आमी लोकांचे मनीस. म्हाका विचारपाक जाय की तूं आतां इलेक्शनाक बीन रावपाचो, तेच्या अगेन्स्ट उलयता म्हणटा. ते हांव अगेन्स्ट काय उलयना. हांव तांकां हाय जाली म्हणून म्हाका हाय जाली काळजाक. ताचे काळीज रडले. म्हाजो पिटर कुतिनो भितून आहा, स्टाफ म्हाजो तो पंचायतीचो. जर तर तुम्ही माझ्या स्टाफाक त्रास करू शकता आणि मेंबराक त्रास करू शकता जाल्यार तुम्ही पॉलिटिकल गेना खातीर कितेंय करू शकता. अशें आयकूंक येता की फाटल्या दिसांनी खंय तरी कलंगूट रेजिडेन्सी आसा पळय, ते तुमी कोवीड सेंटर केला आनी विदाउट कन्सर्न ऑफ दॅट तूं कोण तरी विजन कोण आसा म्हणटा, तेका लागून खंय तरी तुमचेर राग काडटा अशें तुमकां दिसता? केशव सेवा साधना हे ऑर्गनायझेशन जर तर ताका खबर ना जाल्यार अख्ख्या गोंयाभर खबर आहा कितें पळय ते कोवीड सेंटर फूल आहा. हांव इतलें सांगूंक सोदता, जर तर इतलोच कन्सर्न आसलो जाल्यार तूं फुडें येवन कित्याक करूंक ना? केशव सेवा साधना आनी संघाचे लोक तेन्ना तेच्या दारार गेले तेन्ना तेणी उलटे ते म्हाजेर घातले. हांव कार्यकर्तो तेंचो. ते कितें सांगता ते आमकां पाळन करूं. कित्याक आमी निश्ठावान कार्यकर्ते, आमी लोकांच्या बऱ्या खातीर जीव दान दिवपी. पूण हितून खंय तरी सगळेच पॉलिटिकल एंगल ते कितें म्हणटा ताका ते हे जाल्लें आहा, जागर ते खाजें कितें जाल्लें आहा ते तांकां सुबेज खबर आहा. हांव तेजेर चड उलोवंक सोदना. कित्याक लोकांची सेवा जाता, रेजिडेन्सीन सेवा जाता लोकांची फ्री ऑफ कॉस्ट. 1 रुपया कोणाचो घेलो जायना. फूड सगळे 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 आमचे लोकलूच ताका विचार, तेजी फॅमिली आहा थंयसर, आमचे लोकल ते, तेंचे कडेन एकूच टॉयलेट आहा घरांत. ती बावडी कशी करतली कोपाक?
हांव म्हणटा कितें, कोवीड केअर सेंटर खूब पयलीं येवंक जाय आसलें. हें मागीर येयलें सोडून घाल आनी कोण तरी केलें, तितून वायट धरपाचें ना. फुडें काडलें तेणें, चल करा म्हणून. हांव शिपी आसोन जॉब ना, तेणें शेत करपाक फुडें काडलें, चल हेल्प केलो तेणें. आतां हे फावट हांवें जालें हे करूंक जाय जाल्यार हे भशेन करूंक जाय. उदीक शेतान शिरकोन उरता, फुडें वचना. ताका 12 दनपार तो आफोन हाडलो, तेणें 3 मनशाक रेडी केलो आनी आमी ऑर्गनायज केलें करपाक कित्याक आनी हेंचो हेल्प जावं आमकां. कित्याक हे म्हाजे पण ट्रेडिशनल म्हाज्या पयले शेतकारांक आमी तरी फाटल्यान, पूण तांकां एकल्याक म्हटलें बाबा आमी हा म्हणलो, कित्याक तें उदीक आमी पळय सोडटले तें तुमगेर पावतलें, हेल्प आहा म्हणलें आमकां. पूण आयज तर आमकां हो उलटो मेळटा रिप्लाय, तर कांयच फायदो ना न्हू. अशें काल कळोन येयलें की पंचायतीचो ट्रक जो म्हापसा गेल्लो यार्डान बी हाडपाक, तो कोणें तरी एक ट्रक ड्रायव्हर जो आहा तेंचो, ताका खंयच्या तरी मेंबरान सांगलें आनी ते कोणाच्या तरी कंपाउंडार व्हरून खाली केलें आनी ते अशें लोकांक व्हरून दिलें. कितें आहा न्हू, खंयचीय गजाल आसूं ती, हिंगासर लाविनिया जे हे आहा जागो आहा, कॅटल पॉंड म्हणटात आमी ताका, ऑर लाविनिया हावस म्हणटा, थिंगासर पंचायतीचे 4 अधिकारी बसले, ते बूक घेवन बसले. ते आधार कार्ड घेता, ते कृषी कार्ड घेता, ते रिसीट बुकाचेर सायनी घेता आनी एक रेजिस्टर मेंटेन करता. थिंगा पंचायतीचो सेक्रेटरी आहा पळय. आतां हे कित्याक लागून करता ते, की कितके शेतकार आदी आहले आनी आतां कितके वाडल्या. आतां जे शेतकार वाडटा तेंची नांवां रेजिस्टर जाता. जे लोकांचे पयशे टॅक्स पेयर मनी म्हणटा आमी, जे कोण तरी टॅक्स फारीक करता पंचायतीन येवन, हावस टॅक्स ऑर रेस्टॉरंट टॅक्स ऑर गार्बेज टॅक्स, आनी हे टॅक्स पेयर मनी हॅज टू गो बॅक टू द पीपल, लोकां खातीर. त्या खातीर हो पंचायतीन बरो प्रपोजल केल्लो आहा की आमी सगळे फ्री दिता म्हणून, टू रिवायव एग्रीकल्चर. आतां सगळे पंचायत मेंबर वांगडा काम करताले, कोण तरी एकलो मेंबर सायडीक सोदता आनी म्हणटा आपूण तुमच्या वांगडा काम करचो ना. ते आय हॅव नो कंट्रोल ऑन दॅट. तो आमचोच भुरगो, आमच्या ग्रुपानूच ताका चान्स दिवन ताका पंचायत मेंबर केल्लो लोकांनी, हांवें करूंक ना. हांव एक तेजे वांगडा वांगडी आहलो, आय वॉज वन ऑफ द पर्सन. तेजे भाशेन समीरूय आहलो, सुदेशूय आहलो आनी कितकेच जाण आहले, शॉन आहलो, दत्ताक आहलो, जावीद आहलो, सगळे वांगडा भोंवन ताका मेंबर केल्लो आनी ते वाठारांतल्या लोकांनी ताका मेंबर केलो. आतां तो खंय तरी तिडकवला, दुखवला, कितें जाला, सरपंच ताका ना म्हटला म्हणून. आतां हांव सरपंचाचो कंट्रोल म्हाजे कडेन ना. सगळ्या मेंबरांनी सांगलें शॉनूच सरपंच जातलो, टर्म एंड जावचो. एंटनी मिनेजाचो हो प्रपोजल सगळ्यांनी मान्य केलो. आतां ताका करूंक ना जाल्यार हांव तितून जबाबदार न्हू. तो आमचो भुरगो, तो घोडेक दुखवला आसतलो, तेजी इच्छा आनी व्हडली व्हडली आसतली, सगळ्यांची इच्छा आसता. आदी आमचो तसो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहलो गुरुदास शिरोडकर म्हणून, ताका अशें दिसतालें आपूण आमदार जावचो म्हणून. ताका आमदार जावपाक आमी सांगलें तूं बोर म्हणून फॉर्म, कांय ना आमचें प्रॉब्लम. सो तोय आमकां सोडून तेन्ना गेलो. तर सोडून वयता त्या मनशाक आमी स्टॉप करूंक शकना. आमी लोकांनी निवडून दिल्ले मनीस आनी ही इज आवर कलीग, इज आवर फ्रेंड. आय एम नॉट अगेन्स्ट हिम. आतां जें कितें जालां पंचायतीन, जे हे घडामोडी जाल्या, ती केस जी आहा ती ड्रायव्हराचेर गेल्या. ड्रायव्हराक धाडलेलो पिकअप करपाक. सीड्स हॅड टू रीच हियर. दिसाक 2 वाडे, एक 10:30, एक 12:30, 2 वाडे येता हिंगा. सो ते रेजिस्टरार मेंटेन करूनच व्हरप, ते सायनी घेवन. व्हडोन दियो कोणाकूय दिल्यो तशें जायना. हांव मानता ते वाड्या वयले भुरगे शेतकार, ते लोक आहा पळय ते शेतकार, तांकां दिवपाकूच जाय. तांकां जर घरा व्हरोन दिवपाक जाय आसलें जाल्यार हिंगा ट्रक आहा न्हू पंचायतीचो, हिंगा हाडा, रेजिस्टर करा, तेंची नांवां हिंगासर रेजिस्टरार पडोनी, तेंचे रिसीट बूक करया, तेंचे सायनी घेवया आनी व्हरोन ट्रकान घरा पावया. तशें कांय ना. तिडक आनी खंय आसली, ती आनी खंय काडली ताणें, काडूं न्ही, तशें कांय ना. सर तेंच्यांनी म्हटलं की तुम्ही खंय तरी पॉलिटिकल गेम करता, कितपत खरें आसा? कसली पॉलिटिकल गेम हितून हांव ताका सरपंच करूंक शकना. इतलीच पॉलिटिकल गेम आहा. सगळ्यांनी प्रपोजल जेन्ना म्हाका दिलो, मेंबर जे आहा आमच्या ग्रुपाचे 9 मेंबरांनी प्रपोजल दिलो की शॉन मार्टीन सरपंच जातलो आनी एका 4 म्हयने ताका 5 म्हयने नाका.
प्रपोजल मांडलो कोणे एंटनी मिनेझीस एक्स सरपंच. आता शॉन मार्टिनाक सरपंच केलो तेकाय जावपाक जाय आसलो, तो म्हाजेशीन येयल्लो घरा. हांव तें मान्य करता. हांवें ताका सोजमायलो टायम आहा, फुडें तूं सरपंच जातलो, लोकांक जाय, कुमटकारांक जाय, तूं जातलो. आता तो तिडकोन ते सायडीन वयता जाल्यार आमी काय करूंक शकना. वी कॅनॉट स्टॉप एनीबडी. प्रोत्साहन दिता हे कितपत खरें आसा? हांव नको खंय बेकायदेशीर कामां चालू आहा, बंद करया. तो दाखयता जाल्यार बंद करया. कितें जालां न्हू, जेन्ना मनशाक मातशें राग जाता, राग येता, राग येयले काय मेंबरांचेर रागार जाता, तो आमदाराचेर रागार जाता. कित्याक सरपंच ताका करूंक ना म्हणून. हांव म्हणना तो काम करपी न्हू, काम करपी तो. आयज ना फाल्यां जातलो न्हू सरपंच. सो तो मॅन ऑफ विजन, हांव मॅन ऑफ विजन न्हूच म्हणटा. चल म्हाजे कडेन कितें जाता पळय तें हांव काम करता. शॉन मार्टिना कडेन कितें जाता तितलें शॉन मार्टिन करता. तुमी म्हाका दाखया आतां खंयचे पंचायतीन अश्यो बियो वांटप चालू आहा पळय. सो वालोर कलांगूट पंचायतीचे मेंबरांक आनी हे जे NGO आहा हिंगासर, थिंगा बॅन एकलो आहा, थिंगा जॉन आहा, सगळे तेंच्यांनी फुडाकार घेवन ह्यो बियो दिवच्यो म्हणून सांगले. आतां न्हू कितलोच तेंप जाता, कितलींच वर्सां जालीं आमी वांटता. बियो जावं सारें जावं ट्रॅक्टर फ्री, तेचे भायर आमी हार्वेस्टिंग मशीन फ्री दिता. कित्याक म्हणून? देर इज अ रिझन दॅट ऑल दीस फील्ड शूड बिकम ग्रीन.